इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया, हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचता. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना, तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. हांव रचूंक वेता ताचे खातीर संतोश बरयत जाया आनी सदांकाल उल्हास करा. कित्याक हांव जेरुसलेम एक संतोश जावच्याक रचता आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्याक. हांव जेरुसलेमा विशीं संतोसतलो आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलो. थंय रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज आनीक आयकूंक मेळचो ना. थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीक केदींच आसचे ना. आनी आपले प्रायेचे बर्तेक पावासर वांसा नातलोलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्सांचे प्रायेर मरतेल्या मनशाक तरणाटो म्हणटाले. आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचेर शिराप पडला म्हण समजताले. तीं घरां बांदताले आनी तांतू रावताले, दाखा मळे रोयताले आनी तांची फळां खाताले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमी तुका वाखाणथांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. सर्वेस्परा मुच्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताच्या मानाक गितां गाया, ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. श्लोक. आमी तुका वाखाणथांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. ताचो राग एक खिणभर, ताची दया सगळे झीणभर. सांज जाताना येता रडणे, पांत्या फारार उल्हासाचे बोबाट. हांव थीर सुखांत आसतां हांवें म्हणलें, हांव केदींच दंडळचो ना. श्लोक. आमी तुका वाखाणथांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. म्हजो विलाप तुवें नासांत बदलिलाय, म्हजे गोनये वस्तर काडलाय आनी आनंदान म्हाका नेसयलाय. देखून म्हजें काळीज निरंतर तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, ससनाक हांव तुका अर्घां दिता. श्लोक. आमी तुका वाखाणथांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. सांज प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. समारियांत 2 दीस पाशार करतस जेजू भायर सरून गलिलेयाक गेलो. प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान ना म्हणून जेजूनच दाखोवन दिल्लें. तो गलिलेयाक पावतास थंयच्या लोकान ताका स्वागत दिवन घेतलो, कारण पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी देखल्लें. अशें तो परत्यान गलिलेयाच्या काना गांवांक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफरनवांत सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेंत पडल्लो. जेजू जुदेया थावन गलिलेयाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरशें गेलो आनी ताणें कफरनवांक येवन मरूंक लागीं जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करी जाय म्हणून ताचे लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगलें, खुनां आनी असर्यां पळयल्ले करीत तुमी सतमांचे आसावे. सरदार ताका परते लागलो, सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं चिख्खे ये. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुजो पूत वाचतलो. जेजून सांगलें उतर सतमानून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साकर ताका मेळोंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान तांचे लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जालो. तांणी झाप दिली. काल दनपारा चडून 1 वरार ताचो ताप सुटलो.
तुझो पूत वाचतलो म्हणून जेसून सांगले, तितल्याच वेळार म्हण बापायक समजले. अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेसूक सत्मानूक पावले. जुदेयांतावन गलिलेयाक आयल्या उपरांत हें जेसून केल्लें दुसरें असर्ये. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्त.